सांकवाळचोच न्ही बट गोंयच्या मोगान तूं हो स्टेप घेवचो पडलो. तुमी आमचे वडील आनी आमकां तुमी जाय कित्याक आमकां गायड करपाक. आमी अशी संघर्श केला, आमी सगळें सोडून हें पळय कितें चलना तें. बट तुमी अशें एक्स्ट्रीम स्टेप घेशी फाल्यां कितें जालें आमकां कोण आसतलो. सारकें हांव सांगता तें. एका टायमार हे पळय गांधीयन वे म्हणटा पळय ते संघर्श आख्खे ब्रिटिशरांक हालून उडयले आमी. करेक्ट, सगळ्यांक तांकां सोडून वयचें पडलें पडटा. बट ह्या काळान कितें चलना ते सगळे चोर चलयता वयर तशें सकल. आनी फाल्यां कितें जालें जाल्यार ते खुश गेले म्हणटलो, कांटो गेलो. पण लॉस कोणाक जातलो? आमकां जातलो न्ही, सांकवाळकारांक जातलो, गोंयकारांक जातलो न्ही. आयज हांवें पयला पेपर, काल राती व्हिडियो पयला, आयज पेपरारूय पयला. हांव तुका एक हात जोडून रिक्वेस्ट करपाक आयला. तुमचे असले वडील आमकां जाय. सो एक रिक्वेस्ट करता, आमकांच न्ही तुमच्या फॅमिलीक लागून मातशें फाटीं घे. बराबरी आमी लढाई करया न्ही. बारीकची एवरी इंडिविज्युअल फायटींग फॉर गोवा आमकां खूब म्हत्वाचो. आदी तूं सरपंच, सगळे तुजे कडेन पळयता एक वडील कसो. म्हूण हांवें चिंतलें हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करतलो, मातशें फाटीं घे. फाल्यां कोण लीड करतलो फायट? लढाई स्टार्ट जाल्ली आसा न्ही. उजो पेटयल्लो आसा, तो उजो आख्ख्या गोंयाक लावया, कांय भिनाका तूं. मार्गदर्शक दाखोवपाक कोणी तुमकां जाय न्ही आमकां. हांव परतो येता. म्हाका जाय 12 न्ही, आतांच सोडपाक. जितलो टायम जाता तितलो आमकां भंय लागता. तुका दिसता हे पळय आसा सगळे निसंटन करता, तांकां कितें दूख जातली, ते खूश जातले का फाल्यां कितें जालें जाल्यार. एक कांटो गेलो म्हणटले, हय की न्ही. त्या खातीर म्हणे जें आमी गांधीचेचें ज्या वाटेर तुमी आतां चलपाक लागल्या तें आमी परतें हाडया. एक ताणें म्हणणी हें केल्ली जाणा तूं, that there is enough to meet the need, but there is not enough to meet the greed. ते जाल्ले आसा. सांकवाळचेच न्ही, गोंयभर जमनीचेर कब्जो जाल्लो आसा. आनी जांकां निवडून काडटा तांचो हात नासतना कोण येवपाक जाता. आमच्या वडिलांनी काय बरें म्हणलें न्ही, भितरलो भेदी भायलो चोर. चावी कोणें उकडली? दारवांटो कोणें उकडलो भितर घेवपाक? सो तें चिंतून आमी ही लढाई करया. एक बदल हाडया आमी. टायम लागतलो, संघर्श करचें पडटलें. बट तुवें केलो, हांव खूब मानता, खूब रेस्पेदान हांव हें करता की असलो स्टेप घेवपाक घट जाय. त्या खातीर आख्खो सांकवाळचो लोक जावं गोंयचो लोक मातसो तांकां एक हुस्को जाल्लो आसा. सो हांव एक आयला, एक सादारण आम जनतेच्यान हांव आयला तुजे कडेन उपकार मागता. तुमच्या फॅमिलीक पासून म्हाका दिसता खूब हुस्को जालो आसतलो.
कळ्ळें आं? ना सांग तुका मातशें टायम दी सर प्लीज हांव तुमकां करता मातशें आनी मागीर बसया Yes, आतां yes. तूं तोड तुजें ना आतां जायना आतां जायना पूण तुजें तुजें कर आज सर हांव दोन मित्रां उलयतां आमच्या वाड्याचो ह्या वाड्याचो हांव ऑपोजिशन पंच मेंबर आयज हो प्रेमानंद नायक आमचो एक्स सरपंच आनी तेका सिनियर सिटीजन आयज तेका दुयेंस आसा BP तेजी हाय आसा काल आमी डॉक्टर हाडून चॅक केला 2 फावटी आनी आमी तेका जायती रिक्वेस्ट केली ऑपोजिशन पंच मेंबरान आनी हे गांवच्या लोकांक ताजे फामिलीन जाल्यार MLA येयलो MLAनी रिक्वेस्ट केलें आनी आयज अकस्मात तूं आयलो आनी आमकां बरें दिसता की एक MP आमचो सावथ गोवाचो MP पासून येवन ताका रिक्वेस्ट करता हे जे पंचायत आहा ती रुलींग बॉडी आहा ती कशीच आयकना आमी तांकां व्हिडिओ तर्फे मॅसेज घातली की बाबा तेजो लायफ इम्पॉर्टंट आमकां तुमचो प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट न्हू आमकां असले प्रोजेक्ट तुमी जायते मुखार हाडटले पूण आयज आमकां मनीस ना जातलो पूण हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की तूं एक ल्हान कसो जावन आयलो एक कसलोच लिडर म्हूण जावन येवना एक ल्हान मनीस जावन येयला आनी तूं ताका रिक्वेस्ट करता आनी हांव प्रेमानंद बाबाकूय देव बरें करूं म्हणटा एक सराक ताणें आश्वासन दिलां की आपूण आयज डिसिजन सराचें आयकून डिसिजन घेतलो बरें डिसिजन घेतलो कित्याक आमकां तुजी हेल्थ इम्पॉर्टंट